आज आम्ही असा काँग्रेसीचे नॉर्थ गोवाचे उमेदवार गिरीश चोडणकर आणि गिरीश चोडणकराचे किती प्लॅन असा नॉर्थ गोवा खातीर त्यांच्या कडल्यान विचारून घेऊया. ते सध्या सान आंध्रा ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन प्रचाराक भोंवतात. सर वेलकम तुमकां स्टुडंटाच्या शो. सर म्हजो पयलो प्रश्न हा की तुम्ही आता नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट काँग्रेसीचे आसात आणि तुमचे किती प्लॅन आसात नॉर्थ गोवा खातीर? नॉर्थ गोवा इमिजिएटली म्हणजे त्यांचो नॉर्थ गोवाचो आवाज आणि नॉर्थ गोवा जे लोकांचे प्रश्न ते केन्ना तेजो दिल्ली आवाज पावलो ना. सो पयलीं म्हणजे नॉर्थ गोवाचे जितले लोक आसात तेंचो म्हाका आवाज जावपाक जाय. तेंची साबार प्रश्न आसात. एक म्हणजे गोंय कशें सांबाळून दवरपाचें, गोंयचेर जो अन्याय जाता सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो, रिवर नॅशनलायजेशन जालें, CRZ नोटिफिकेशन जाली, हे जे आमचे जे खासदार आशिल्ले तेणी हो आवाज दिल्ली पावयल ना. सो हांगा वेगळे वेगळे इश्यूज जे जातात तेन्ना गोंय हें ल्हानशें माणकुलें आमगे ट्युरिजम अफेक्ट जाल्लें आसा. सो हे सगळे जे इश्यू आसात ते आवाज तांचो दिल्ली पावपाक जाय आनी दिल्ली साकून प्रेशर येवपाक जाय. आमची रिवर्स तेणी नॅशनलायजेशन केल्योच कश्यो? हो गोंयचो अधिकार. तुम्ही कित्याक अपोज करतात नॅशनलायजेशन रिवर? रिव्हरीचेर अधिकार हो आमचो गोंयच्या लोकांचो आसपाक. गोंयच्या लोकांक त्यो नदयो आमच्यो आसात. त्यो रिवर नॅशनलायजेशन कित्याक फक्त ते अडानी आनी अंबानीक तांकां सगळे टेक ओवर करपाक गोंय आमचे रिवर नॅशनलायजेशन करपाक जाय की कितें फायदो जातलो गोंयांक रिवर नॅशनलायज करून? सो तुमकां दिसता कांयच फायदो जावचो ना रिवर नॅशनलायजेशन? ऑन द कॉन्ट्री आमचो रायट वयतलो तेंचो त्या हेज वयलो. आमकां ते नुस्तेकारांक सुद्दां जर गेले जाल्यार फाल्यां येवन कोणी हाडोवपाक शकता. थोडे कडेन जंय नेमीन घेतलेले आसा खुबशे एरिया दर्या कडेन थंय तांकां वचपाकूच दिना सिविलियन्सांक. सो ह्यो नदयो आसा त्यो आमच्यो नदयो. त्यो नदयो केंद्र सरकार कित्याक व्हरतलो आनी ते नदयाचेर कितें करतले मुखार आमच्या गोंयकारांक विचारलें तर तेणी गोंयकारांक कोणाक कन्सल्ट केला, CRZ नोटिफिकेशन केलें, चेंज केलें, आमच्या गोंयकारांक कोणाक विचारना. सो हो आवाज सगळो दिल्ली पावपाक जाय. CRZाचो कितें इश्यू? CRZाचो इश्यू आसा एक म्हणजे पारंपारीक नुस्तेकार आसात तेंचे ते लिवींग, तेंचे ते पयलींची स्ट्रक्चर्स आसात, तेंची घरां आसात. तुमी जेन्ना ते 200 मिलियन काडून उडयतात तेन्ना तुमी आख्खे बीच विकपाक सोदतात भायल्यांक सगळ्यांक. म्हणजे बीच एक्सेसूच काबार जातलो. जो ट्युरिजम जो एट्रॅक्ट जाल्लो आसा आमच्या बिचांक ते बीच तर उरपाकूच ना जाल्यार ट्युरिस्ट येतलो गोंयांक कशें? सो ह्या हेजेर आमी कंप्लिटली ओपोज करता. कंप्लीट गोंयकारांनी रिप्रेजेंटेशन केलां. कोणा कडेन डिस्कशन ना, एसेंब्लीन डिस्कशन ना, पंचायती कडेन डिस्कशन ना, तुमी डायरेक्ट नोटिफिकेशन करता. जी दादागिरी जाली न्ही. म्हणजे कोण तरी जे इंडस्ट्रियलिस्ट आसतात तांकां हेल्प करपाक तुमी आमच्यो कोस्टल लायन व्हरतात. एक एनवायरमेंटली इम्पॅक्ट आसा तेजेर. आमचे नुस्तेकार जे भाव आसा ते डिपेंड आसा पारंपारीक ते आसा. ह्या मतदारसंघात हांगा सांतांद्रे इतलो जो कोस्ट बेल्ट आसा हांगा सगळे पारंपारीक नुस्तेकार आसा. तेंचेर सगळ्यांचो इफेक्ट जातलो. ते सगळे कोत्र आसा. सो हो आवाज म्हणजे दिल्लीक जाय ते हांगा करता, आपल्याक जाय ते करता आनी गोंयचो आवाज लोकांचो आवाज दिल्ली पावना. ते खासदारी केन्ना तो आवाज उबारना. सो म्हाका मेन म्हणजे हांचो आवाज जो दिल्ली ना गोंयकारांचो तो म्हाका पयलीं म्हणजे आवाज जावपाक जाय आनी तेंचे जे इश्यूज आसात ते सॉल्व जावपाक जाय. सर BJP वाले एक वटेन सांगतात की नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर जालें जावं CRZ जालें तो गोंयांक फायदो जाता म्हणटात. हे जेन्ना ते क्लेम करतात तो कसो तेंचो रॉंग तुमी म्हणटात? तेणी गोंयच्या लोकांक सांगपाक जाय आशिल्लें रिवर नॅशनलायजेशनाचेर फायदो कसो जाता गोंयकारांक पटोवन दिवपाक जाय आशिल्लें. आयज दोनां भितरले एकल्या खासदारान सांगलां रिवर नॅशनलायजेशनाचो फायदो कितें जातलो तो, CRZाचो फायदो कितें जातलो तो गोंयकारांक सांगलां. ते सांगूकच ना. ते खासदार उलयले तरी. पूण सर दोनूच खासदार तुमकां दिसता आवाज करूं शकतात? एक खासदार सुद्दां आवाज करपाक शकता. तितलो पावर आसपाक जाय, तितलो आवाज काडपाक शक्ती आसपाक, ते इंटेंशन आसपाक जाय. हे सगळे आमगेले खासदार आसा ते सरेंडर जाल्याक. कोणाक? केंद्राक सरेंडर जाल्याक. नरेंद्र मोदीक आनी अमित शाहाक सरेंडर जाल्याक. ते गोंयच्या लोकांक सरेंडर जावपाचें. आमी गोंयच्या लोकांक सरेंडर जातले. आमी दिल्लीवाल्यांक सरेंडर जावपा ना. तुमकां कित्याक दिसता की सेंटर इतले इंटरेस्टेड गोंयान कित्याक आसा? ते अमित शाह आनी नरेंद्र मोदी बसला. तांकां सगळ्या इंडस्ट्रियलिस्टांक ही कोस्टल बेल्ट विकपाक जाय. तांकां सगळें रिवर नॅशनलायजेशन करून तांकां तो जो एक पाथ करपाक जाय. सो कोल ट्रान्सपोर्ट हें सगळें करपाक. सो जे सागरमाला म्हणटा पळय आसा तांकां त्या खातीर तांकां रिवर्स तेंचे कडेन जाय. सो सागरमाला प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ कोल अशें तुमकां दिसता? कोल आनी हे सगळे अडानीचे तेंगेले पोर्ट्स आसतात पळय त्या पोर्ट्सां तांकां सुविधा करून दिवपाक जाय. तांकां लोकल ओपोज करतले, तांकां लोकल गव्हर्मेंटाचें हें लागतलें. सो त्या खातीर तेणी सेंट्रलान घेतलेलें आसा. गिरीश व 100% नॉर्थ गोवाक विक्ट्री जातलो विथ बीग मार्जीन. कारण BJPचो कॅन्डिडेट जो आहा श्रीपाद नायक तो 20 वर्सां पार्लमेंटान तो आसलो. तेणें केन्नाच उबो रावन आपलें नांव पासून पार्लमेंटान सांगूना. सो असले मोने MP आमकां नाकाय. वी वॉन्ट ए फायटर मॅन. And Mr. Girish Chodhankar is
fighter man. He will do some justice to North Goa people of North Goa. काँग्रेसचा मॅनिफेस्टो कितें प्रॉमिस करता? काँग्रेसचो एक बरो विजन डॉक्युमेंट एक रेडी केल्लो आसा राहुल गांधीन लोकां सगळ्यांक विश्वासांत घेवन देशभराच्या. तितून भितर फर्स्ट म्हणजे एम्प्लॉयमेंटाचो जो प्रॉब्लम आसा, जवळ जवळ 32 लाख जॉब एक वर्सा भितर आमी भरतले देशभर. त्या भायर 10 लाख पंचायत मित्र म्हणून एक न्यू वेकन्सीज क्रिएट करतले आनीक जॉब दिवपाची संख्या दिता तेंची संख्या वाडयतले आनीक जॉब मागपी हेंची संख्या कमी करपाची. गोंयांक फिशरीज जो आसा तो एग्रीकल्चरान आसले कारणान खुबश्यो सबसिडी नुस्तेंवाल्यांक मेळना. सो फिशरीज वील बी इन्क्लुडेड एज अ एग्रीकल्चर. सो दे वील गेट ऑल द फॅसिलिटीज ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ सबसिडीज ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. त्या भायर टुरिजम प्रमोट करपाक टुरिजम डेव्हलपमेंट बँक क्रिएट करपाक केल्याक जे विजाची कटकटी जाता देशां येवपी ट्युरिस्ट तांकां विजा ऑन अरायवल सामकी सिंपल आनी 3 वर्सां विजा फी ना म्हणजे गोंयांक येवपी ट्युरिस्ट वाडटले. सो त्या हेजेर एक वेगळो रिवायव जातली. त्याच भायर आमी सस्टेनेबल मायनींग प्रॉमीस करता गोंयकारांक. गोंयकारांची जमीन प्रोटेक्ट करपाक तांकां जी प्रोविजन जाय कारण गोंयकारांचो आवेस आसा की आमची जमीन काबार जायत आसा. सो ती कशी करून प्रोटेक्ट करपाची तेजे आमगेल्या हिमाचल प्रदेशाच्या कायद्या प्रमाणे तेजेर एक प्रोविजन करप कायद्यान बदल करप आनी एक गोंयचे जमनीक प्रोटेक्शन दिवप. ज्या कारण गोंयकारांची जी चिंता आसा आमची जमीन वयता स्पेशल स्टेटस कसो? इट्स लायक अ स्पेशल स्टेटस. विल नॉट कॉल इट अ स्पेशल स्टेटस बट स्पेशल प्रोविजन्स टू प्रोटेक्ट गोवाज. रिवर नॅशनलायझेशन आसा ते चेंज करप आनी CRZ नोटिफिकेशन ह्यो व्हडल्यो आसा. स्पोर्ट्स प्रमोट करपाक खुबश्यो सुविधा दिल्यात. एड्युकेशनाक जो 3% ऑफ GDPचे परस कमी व्हेल्ले BJPन ते आमी जवळ जवळ डबल करून 6% ऑफ GDP एड्युकेशनाचेर खर्च जातले. डिफेन्साचेर खर्च वाडोवपाचो केला. सो एक ओवरऑल इकॉनॉमी पुश करपाची, इकॉनॉमी रायज करपाची आनी मनी सर्क्युलेशन वाडोवपाचें, धंदो वाडोवपाचो, तितूंतल्यान सगळ्यांक पयशे येतले. आनी सगळ्यांत व्हडलें म्हणजे एक न्याय प्रोग्राम आमी सुरू करतात. गरीब जनतेक जवळ जवळ 20% जे सामके गरीब आसा जवळ जवळ 5 करोड कुटुंब देशांतले तांकां 72,000 रुपया त्यांच्या अकाउंटांत वयतले म्हणजे 6,000 रुपया म्हयन्याक पर मंथ. सो ही एक नवीन योजना आमच्या सरकारान केल्या. त्या भायर आनी खुबश्यो आसा. सो डायरेक्ट अकाउंटान वचप? डायरेक्ट अकाउंट. सो बेजिकली आमचो सगळो फोकस आसा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करप पब्लीक सेक्टरांक, प्रायवेट सेक्टर आनीक न्यू एंटरप्रिन्युअर्स क्रिएट करून. सो हाजेर फोकस आसा. रिस्पॉन्स आसता बरो आसा आनी म्हाका दिसता आमच्या मतदारसंघात आमी गिरीश बाबाक लीड दितले, तितून दुबावूच ना. आनी कित्याक गिरीश हो आमचो एक बरो कॅन्डिडेट आसा, बरें उलयता आनी तो खरेंच झगडटा लोकां खातीर, तेच गोंयच्या खातीर तो झगडटलो आनी आमकां खात्री आसा हें आमचें काम गिरीश बाबाक
सक्सेसफूल आमी सगळे नॉर्थ गोवाचे लोक आमकां आसा पळय तो गिरीश बाबाक मेजॉरिटीन निवडून दितलो आनी हांव सांगूंक सोदतां आमच्या संत आंद्रे मतदारसंघांत आमी लीड दितले म्हणून. माझ्या फाटसून रावल्यात कितलीशींच वर्सां सरपंच म्हणून गांवांत म्हाका दवरल्यात हे हांव उपकार विसरूंक शकना. तरी सुद्दां आयज आमकां कितें जाय जाल्यार आमचे देश, आमचे गोंय, आमचे लोक, देशाची आनी गोंयची जनता सुखी कशी आसची, जास्तीत जास्त शिक्षण कशें आसचें, वेव्हार कशे आसचे, नोकरी कश्यो दिवच्यो, हो सगळो आढावा घेतलो जायत. जाल्यार हो BJP पक्ष आयज निश्कळ जाल्लो आहा, गोंय सरकारूय निश्कळ जाल्लो आहा. तुमकां खबर आहा, एक वर्स जवळ जवळ गोवा सरकार घरा न्हिदून चलिल्लो आसलो, जेणे करून 2 वर्सां आमकां निवडून येयल्यार आमी एकूय जॉब क्रिएट करूं शकलें ना गोवा सरकार. आमचो गिरीश सदांच हिंगा येता आनी आमच्या पासा उरता ताका आमी खोतांच दिल्ली धाडया. आमकां ह्या पार्टी नाका, आमकां जाय गिरीश बाब काँग्रेस आनी सगळ्यांनी निवडून हाडून दवरी ताका आतां आनी ह्या गांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी ताका वोट मारचो. आमी फकत काँग्रेसाक वोट मारतली, आमकां BJPन कांय बरें करूं ना, आमकां वयल्यान त्रास करून दवरल्या. GST लायल्या आनी कितें आनी बिलां आनी सोंसपाचें न्हू, आमकां खूब त्रासान घातल्या. म्हणून ह्या फुडें आमी त्रासान पडची न्हू, सगळीं एकवटार रावन फकत आमी वोट मारया हातीक. आमी सगळे हिंगा आहा ते सगळे काँग्रेसाक आनी काँग्रेसा बगर आमी कोणाकूच वोट मारपाक ना आनी गिरीश बाबाक आमी दिल्लीक पावयतले. सगळ्यांक आमकां सगळ्यांचो आमकां आदार आहा आनी सगळ्यांक आमी काँग्रेसाक वोट मारतले आनी आर्थीक वयर काडटले. आमी वोट मारतलो फकत काँग्रेसाक आनी गिरीश बाबाक निवडून धाडटले. आर्थीक वोट मारून विधानसभा निवडून येयल्या पुरो गिरीश बाब येतलोच म्हूण म्हाका बाळटा आहा देहाचेर. गिरीश बाब येतलो म्हणून देहाचेर बाळटा आहा. गिरीश बाब येयलो, कितल्याच वोटांनी येयलो तो हांव जाणा, पूण देव जाणा तो कितल्या वोटां गोरिबांक तो पावता, तो गोरिबांची कामां करता, तोच येतलो. हेणी BJPन आमकां होंडान घाल्ले पयशे ना, आमी आतां रडटा हिंगा. BJPन आमकां पयशे जे हिशेरीचे पयशे दिता म्हणटा हिशेरीचे आमकां कांयच करूंक ना, म्हणून आमी आतां रडटा. आमकोणें आतां कामां जाय, हें करूंक जायना. आतां हांव गिरीश बाब येवन आमची कामां करतलो म्हूण विश्वास आहा.
सध्या हार मानून घेतला. चीफ मिनिस्टरान फातोरता आपल्या कार्यकर्त्यांक सांगला की जोरी तर मोदी सरकार वयर येयना हेजो अर्थ कितें. जोरी तर मोदी सरकार येयना हेजो अर्थ ते तेंच्यांनी हार मानली. दुसरे तरेन सांगलें मोदी सरकार थंय आसत जाल्यार हांगासरलो सरकार मोदी सरकार थंय येना हांगासरलो सरकार पडटलो. तो दुसरो एक्सपोज केलो की ही सरकार जी चलता वो आपल्या स्ट्रेंथार चलना वो सेंट्रलाच्या स्ट्रेंथार चलता. सो द डिफीट इज बिकम व्हेरी क्लियर ऑफ दॅट गव्हर्मेंट एज वेल एज ऑफ दीस गव्हर्मेंट. म्हणून ते अजुनूय फोडूंक भोंवतात. ते म्हणटा आनी 4 येवपाचे आहा. तेच सांगता आमचे पडपाचे जाल्यार वयतले कोण तेंच्या बरोबर कोण वचपाचें ना आनी हे कोण आयकोपाचें जायना. आता जे गोंयान पॉलिटिकल सिच्युएशन चेंजीस जाले MGP फोडली BJP सो हाचो फायदो कितें जातलो तुमकां. जे राजकारण BJPन केलां 2017 जेन्ना लोकांनी एक आपलो वोटींग पॅटर्नांतल्यान एक आदेश दिलो लोकांनी की गोंयांक BJP नाका आनी काँग्रेसीक 17 सीट दिली प्लस एक इंडिपेंडंट. तेन्ना BJPन आपली सत्ता करपाची न्ही काँग्रेसीक सत्ता करपाक दिवपाची कारण हो लोकांचो वर्डिक्ट आशिल्लो. सो डेमोक्रेसीक लोक कितें सांगता ते सर्वोच्च तेका आनी वयर अपील नासता. सो लोकांच्या विरुद्ध वचून BJPन आपलो सरकार गोंयच्या लोकांचेर लादलो जो गोंयच्या लोकांक नाका आशिल्लो. सी पयली चूक तेणी थंय केली. तेजे नंतर तेणी आमचे आमदार फोडले. पयली एक विश्वजिता फोडलो मागीर आनी 2 आमदार फोडले. सो पयशांचो वापर करून तेणी आमदारांक फोडपाचें एक वायट काम इमोरल काम गोंयांत केलें. कारण जी पार्टी आपूण पार्टी प्रिंसिपल म्हणटाली ते लोकांक आवडलें ना. कारण एक लोकांचो मॅन्डेट डिफीट करप लोकांचो मॅन्डेट ओवरटर्न करप म्हणजे लोकशाही खूब घातक. आनी ज्या सरकाराक लोकांचो आशिर्वाद नासता तो सरकार केन्ना सक्सेसफूल जायना. सो तेजे नंतर पळय ताणें जे मगो पक्षान तांकां सपोर्ट केलो त्या मगो पक्षाचे आमदारांकूच तेणी दोगांयकूय फोडले. सो हें सगळें जालें ना तें म्हाका दिसता लोकांक बरें आवडलेलें ना. आख्ख्या गोंयांत एक वेगळे तरेची तिडक अंडकरण भयंकर आसा ह्या सरकारा विरुद्ध. ह्या पावटी ज्या नॉर्थ गोवा खासदाराक जे 20 वर्सां जातात त्याच्या विरुद्धूय प्रचंड लोकांची नाराजी आसा की 20 वर्सां आसुनूय तो आमचो केन्ना आवाज जावपाक शकलो ना. तो आमचे मदीं केन्ना रावलो ना. आमच्या सुखदुख्खांक तो सहभागी जालो ना. तो फक्त इलेक्शना टायमार येता. सो हो एक लोकां भितर सूर आशिल्लोच. आनीक ह्या वेळार पळयलां की गोवा फॉरवर्डाचे कितलेशेच कार्यकर्ते सपोर्ट करताले. आमचे आम आदमी पार्टीचे कार्यकर्ते आमकां सपोर्ट करताले NCPचे करताले कितलेच. हेजे परस व्हड म्हणजे BJPचे कितलेशेच सिनियर लिडर्स फोन करता म्हाका आनी BJPचे कितलेशेच कार्यकर्ते प्रत्येक कडेन गेल्ले कडेन जॉयन जाता आनी सांगता आमी तुका सपोर्ट करता म्हणून. आमी पार्टीचे वेगळे दवरतात पूण ह्या पावटी आमी तुका सपोर्ट करता. सो एक तरेचो गोंयचो आवाजूच सगळ्याक जाल्लो आसा. गोंयचे एक पिडक एक म्हणजे सरकारा विरुद्ध आसा. राज्य सरकाराक ज्या तरेन ते फॉर्म्युलिनाचे इश्यू जाले मायनींग बंद जाले रेंव बंद चिरे बंद टुरिजम काबार टॅक्सीचो इश्यू हे सगळे इश्यू म्हणजे नाराजी आसाच. केंद्र सरकारची नाराजी आसा म्हणटात तशें इम्पॅक्ट करतले. हय तेजे बरें एक म्हणजे खासदाराची विरुद्ध नाराजी सरकारा विरुद्ध नाराजी आनी केंद्रान जे नरेंद्र मोदीन गरिबाची थट्टा केली 15 लाख घालता म्हणून सांगून जी फटींगपणां केली सगळी तेजेरूय आनीक इकॉनॉमी काबार केली धंदो काबार केलो GST डिमॉनिटायझेशन. सो ती एक वेगळी तिडक लोकां भितर आसाच. पूण ही सगळे हितून भितर एक अशें जाला की हांकां एक लेसन शिकोवपाक हांकां एक धडो शिकोवपाक जाय. ही भावना लोकां भितर आसा की हांकां जर आतां जर धडो शिकयना जाल्यार आनी मस्ती जातले. MGPन तुमकां ओपनली सपोर्ट केला. ओपनली सपोर्ट केलो तेजो खुबसो फायदो जाता कारण मोगोचे आजुनूय कांय ना म्हणल्यार 30-40 हजार मतां नॉर्थ गोवान आसाक. साऊथ गोवांकूय तेंचे 50,000 मतां आसाक आजुनूय आनी तेंचे कार्यकर्ते आसात. तेंचो अपमान तांकां दिसता आमकां अपमान केले. आमचे खातीर तांकां दिसता की BJP सत्तेक गेली. सपोज ते 3 MLA जर काँग्रेसी बरोबर येयल्ले कारण आमचे कडेन 18 आशिल्ले आनी 2 इंडिपेंडंट आशिल्ले आमचे कडेन. सो ते जर 3 जाण येयले जाल्यार आमचे कडेन जवळ जवळ 23 आमदार जाता आशिल्ले आनी सरकार जाता आशिल्ले इजिली मगोन. सो मगोन BJP बरोबर गेले तेंची सत्ता गेली. त्या सत्तांनी तेणी पयशे कमयले त्या पयशांनी तेंचे आमदार फोडले आनी MGP काबार करपाक गेले. पूण हें लोकां भितर बरे तरेन गेलें ना. लोकांक आवडलें ना ज्या तरेन हें राजकारण गोंयांत घडलां तोडफोडीचें राजकारण जे गोंयांत येता ते लोकांक आवडलें ना. आनी मगोचे कार्यकर्ते दुखवलेले आसा पोटतिडकीन ते भायर सरल्याक म्हाका सपोर्ट केला. म्हाका तेणी ओपनली सपोर्ट केला. साऊथ गोवाकूय आमचे सार्दिनाकूय तेणी सपोर्ट केला आनी म्हापशाय आमच्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट केला. पूण त्याचो फायदो नक्कीच जाता. तेंचे कार्यकर्ते आमचे कडेन येवन मेळटा आनी बरोबर आमी काम करता. तुमी बायपोली जिखतले. ह्या पावटी लोकांनी निर्णय घेतला
की लोकांक BJP घरोवपाची आसा, कारण तांकां लोक म्हणटात तांकां धडो शिकोवपाकूच जाय. आतां जर तांकां धडो शिकयना जाल्यार हिंगी मस्ती आनी वाडटली. सो लोकांक पयली संदी येयल्या 2017 इलेक्शन जावन की BJPक एक धडो शिकोवपाचो की तुमी कितें केलां गोंयांक, ती वायट केलां, चूक केलां, असलें राजकारण आमकां नाका. सो लोकांनी ऑलरेडी निर्णय घेतलेलो आसा की BJPक 5-0 हरप, 5 विरुद्ध 0 जातलो, म्हणजे BJPक 0 सीट मेळटली ह्या इलेक्शनाक आनीक 5 ही चड करून काँग्रेसीक मेळपाक शकता. आतां जो फाटलें सरकार जें आशिल्लें तांच्यांनी जो एक सडनली एक निर्णय घेतलो, एक ओवरनायट ताज्या ऑफिसरांक कॉन्फिडन्सान घेना आसतना ताणें जें डिमॉनिटायझेशन केलें, म्हणजे एक ताणें दाखोवन दिला निशेनाक की ताका स्वताच्या ऑफिसरांचेर ताका विश्वास ना. ताणें कॉन्फिडन्सान घेना आसतना हें डिसिजन घेतलें. दुसरें म्हणल्यार इतले सगळे आतां डिमॉनिटायझेशन करून जे पयशे भितर आयले ताजें केलें कितें? जो ताणें म्हटलेलो जो आपूण हें करप्शन फ्री करतलो, जे टॅररिस्टांक फंडींग जाता तें बंद करतलो, तें कांय जालें ना. मोदी वेव आसा की राहुल गांधी वेव? मोदी वेव म्हणजे फटिंगपणाची वेव, जी एक आर्टिफिशियल लास्ट टायम केल्ली. अच्छे दिनाक म्हाका खंयच ना, 15 लाखाचे अच्छे दिन ना, 10 करोड जॉब आशिल्ले थंय अच्छे दिन ना, डिमॉनिटायझेशन केलें थंय अच्छे दिन ना, GST केलें धंदो काबार सगळो थंय अच्छे दिन ना, आमचे कितलेशे सैनीक मारतात अजुनी पाकिस्ताना बॉर्डरीचेर थंय कांय अच्छे दिन ना, इंडस्ट्री सगळी काबार थंय अच्छे दिन ना, आमचे GDP सगळो देंवल्लो आसा थंय अच्छे दिन ना, लोकांक त्रास करता, लोकांचे फ्रिडम गेला, वॉट्सॅपाचेर मॅसेजी धाडटा तितूंक 5. सो लोक सामके नाराज आसा, लोकांचो फ्रिडम गेला, लोक कितें खावपाचें कितें घालपाचें आनी इवन कोणा कडेन मोग करपाचें हें मदीं विचारून करपा पडटलें. सो असलो फ्रिडम केन्ना कर्टेल जाल्लो नाशिल्लो. अशी इकॉनॉमी इतली फाटल्यान पावनाशिल्ली, लोक लाचार, लोकांक लाचार केल्या तेणें, अनएम्प्लॉयमेंट वाडयला, जॉब्स ना, आनी वयल्यान म्हारगाय सगळी वाडलेली आसा. आमचे तेंपार 350 सिलिंडर आशिल्लो, तो आतां जवळ जवळ 1000चेर सिलिंडर पावला, गॅस सिलिंडर. लायटीची बिलां वाडल्यांक, उदकाची बिलां वाडल्यांक, पेट्रोल म्हारग, डिझल म्हारग. म्हणजे ह्या तरेन कोण ताका परत हें दिसलो. सो मोदी विरुद्ध लाट आसा. आनी राहुल गांधीन एक जो विजनरी डॉक्युमेंट दाखयला की देश कसो मुखार वचपाक शकता. अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व करपाक तेणें एक बरी युनीक आयडिया काडल्या की जो तरणाटो देवो बिझनस करपाक सोदता ताका फक्त परमिशन घेवपाकूच तेजे एनर्जी काबार जाता. वेगवेगळे परमिशन, NOC सगळें घेता म्हणल्यार तो जाम जाता, पयशे दिवपा पडटा. सो राहुल गांधीन आयडिया केल्या पळय, तो खंयचोय भुरगो जो धंदो करपाक सोदता ताका सगळ्यो सवलती दिवप आनी ताणें कसलेंच लायसन घेनासतना धंदो सुरू करप. पयलीं 3 वर्सां ताणें कांयच चिंता करप ना लायसनाची. 3 वर्सां ताका धंदो सेटल जालो, मागीर ताणें सगळी परमिशन लायसन घेवप. सो तो कितें जालो, तो जो जॉब मागतालो तो जॉब तयार करपाक लागलो. तो 50 जॉब करता, 100 जॉब तयार करता आनी जे अनएम्प्लॉयमेंट आसा ताका हेल्प करता, आमच्या इकॉनॉमीक हेल्प करता आनी ओवरऑल प्रोग्रेस कंट्रीची जाता. त्या भायर ताणें एम्पावरमेंट करपाक केला, GST सिम्प्लिफाय करपाक केल्या, कमी करपाक केल्याक, डिझल पेट्रोल GST घालपाक केला आनीक GSTचो शेअर जो पंचायतीक आनी म्युनिसिपालिटीक वचनाशिल्लो तो दिवपाक केल्याक. टुरिजमाक तेणें एट्रॅक्ट करपा खातीर फॉरेन जे टुरिस्ट इंडियेक येतात तांकां विजा ऑन अरायवल केल्याक, विजा फीज ना. सो हें सगळें पळयलें जाल्यार एक इकॉनॉमी रिवायव जावपाक चान्स आसा, एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ जातलो आनी म्हाका दिसता जॉब्स क्रिएट जातले, पयशे लोकांच्या हातीन घोळपाक लागतले. आनी पयलीं जी इकॉनॉमी आशिल्ली जेन्ना काँग्रेस सरकार आसतना ते सगळे लोक जोडटाले, लोक हॅप्पी आशिल्ले, पॉवर्टी कमी केल्ली, ते म्हाका दिसता त्या दिशेन ताणें एक आमचो बरो मॅनिफेस्टो तयार केल्लो आसा आनी गोंयचोय तातूंत खूब फायदो आसा. CRZ आसा तें विड्रॉल करपाचें केलां, गोंयची टुरिजम काबार केली ताका रिवायव करपाची तितूंत मदत जाल्ली आसा. सो असले मायनींग, सस्टेनेबल मायनींग स्टार्ट करपाचें आसा. सो असो एक वेगळो विचार ताणें दवरला आनी तो देशाच्या युवकांक खूब एट्रॅक्ट जाला. कितली लीड दिसता तुमकां? तुमी जिखले जाल्यार कितले मतां लीड आसतली? हांव ते BJP भशेन ते तेंचे कडेन जें मशीन खंयच्यान तरी येता की ते एक्झॅक्टली सांगता 50,000 जिखतले, 25,000 जिखतले. सो म्हागेलो विश्वास हो लोकांचेर आसा आनी शेवट लोकशाहीक लोक ताका म्हणटा लोक सर्वोच्च. सो लोकांनी जनरली म्हाका दिसता जेन्ना हांव सायकल यात्रा केली आनी आतां हांव गांवांत भोंवता, लोकांचो एक वेगळोच मोग दिश्टी पडटा. लोक सामके म्हगेले कॅम्पेन ते करता, इतले म्हाका रकाद येता कोण कॅम्पेन करता. हांव तांकां वळखना, ते म्हाका वळखना, पूण तरी आसतना ते म्हाजी कॅम्पेन करतात, आमकां जिखोवपाची कॅम्पेन करतात. सो म्हाका दिसता ही व्हेरी पॉझिटीव कॅम्पेन चल्ल्याक आनी हांव जी कॅम्पेन करता आमचे पॉझिटीव हेजेर कॅम्पेन करता. कारण म्हाजे जे विरोधक जे आसात तेंचे नॅगेटीव खूब आसा आनी ते लोकां भितर ऑलरेडी आसा, हांव तेंचेर उलयतना. आमी कितें करतले, हांव लोकांचो आवाज जावन पार्लमेंटान कसो रावपाक शकता आनी कसो तेंचो आवाज जावन लोक
लोकल इश्यूज गोंयची घेवपाक शकता हांव तेजे वयल्यान हांव म्हाजो कॅम्पेन करता आनी म्हाका दिसता हांव पॉझिटिव्ह कॅम्पेन करता आनी हांव खुबशे धन्यवाद आसा आमचे असंख्य जे गोंयचे आमचे भाव भयणी आसात ते इतलो म्हाजो प्रचार करीत आसतात हांवूय तांकां मेळना तेंय म्हाका मेळना संपर्क ना तरी सुद्दां ते वेगळे हेतूंतल्यान प्रचार करतात त्यांच्या सगळ्यांचे तुमचे मार्फत हांव तेंचे धन्यवाद दिता काळजांतल्यान तेंचे धन्यवाद दिता आमचो लोकांचो रिस्पॉन्स चड बरो जावन आसा म्हाका दिसता आमच्या सात अंद्रेन मतदारसंघार गिरीश चडान चड 5,000 वयल्यान लीड घेवन आमचे नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेटाक लीड दितले. सर आप कितें इम्पॅक्ट करतलो तुमकां? आम आदमी पार्टीक जे लास्ट टायम इलेक्शन जाल्ले तेन्ना ते इतली हवा आशिल्ली की आम आदमी पार्टी कितें तरी वेगळें करतले तेणी CM कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्लो एक सिटूय मेळपाक शकलें ना तेंचे लोकांनी डेपोसिटी सांबाळिना पूण हांव तेतून वचना पूण जवळ जवळ तेंचे कडेन लास्ट टायम 5% शेअर आशिल्लो आमी तेंचे कडेन सांगलें की ह्या इलेक्शन तुमी आमकां सपोर्ट करा मुखार विचार करुया असेंब्ली इलेक्शन आसतना थरोया कारण लोकांचे आयज लोकांनी डिसायड केलां की BJPक डिफीट करप थंय मागीर आप येयले काय आनी कोण येयले ते लोक पळोवपाना लोक डायरेक्ट BJPक डिफीट करपाक कोण डिफीट करपाक शकता तें पयलीं पळयतले आनी सद्या परिस्थितीन सगळ्याक काँग्रेस डिफीट करपाक शकता जो तेंचो आपाचो 5% आशिल्लो तो म्हाजे कोतान डेफिनेटली 5% कमी आशिल्लो हवा आतां आपाची ना आम आदमी पार्टी ही मतां फोडपाक बसल्याक हे लोकां भितर जागृती आसा आनी कोणाकूच आपलें मत वेस्ट जाल्लें नाका तो तर एक तर ताका BJP जाय तो BJPक मारतलो आनी ताका जर BJP नाका जाल्यार तो काँग्रेसीक मारतलो जर ताका काँग्रेस जाय जाल्यार तो काँग्रेसीक मारतलो आनी काँग्रेस नाका जाल्यार तो BJPक मारतलो हे क्लियर मतदान म्हाजे कोतान गोंयांक जातलें पूण शेवट मतदार हो राजा आसता मतदार जो निर्णय घेता तो फायनल आसता. ओके थँक्यू सर तुम्ही आमकां आपलो टायम थँक्यू.